दीस मंगळार एप्रिलाची 8 तारीख 2025. पयलें वाचप गणन पुस्तकांतलें वाचप अध्याय 21 वळ 4 तावन 9 पर्यंत. लोक होर दोंगरातावन भायर सरलो आनी एदोमाच्या देशाचो भोवाडो काडून वेचे खातीर तांबड्या दर्याचे वाटेन गेलो. वाटेर लोकांची सोंसणीकाय सुकली. ती देवा आनी मैजे विरोध उलोवंक लागली. म्हणून आमकां इजिप्तांतली कित्याक भायर काडली? आरण्यांत मरोंक? हांगा खाण ना, उदक ना. आमकां दोशी करिनातल्या त्या खाणाचो आमकां कांटोळो आयला. देखून सर्वेस्परान लोकां मदें विकाळ सोरोप धाडले. ते लोकांक साबले आनी तांचे पैकी जायती मेली. तेन्ना लोक मैजे सरशी आयलो आनी तांणी म्हळें, आमी सर्वेस्परा आनी तुजे विरोध उलोवन पाताक केलें. ह्या सोरपाक आमचे मदले काडचे खातीर सर्वेस्परा लागीं विनंती कर. देखून मैजेन लोकां पासत मागलें आनी सर्वेस्परान मैजेक म्हळें, एक पितूळचो सोरोप कर आनी तो एका खांब्याक उबार. सोरोप जाबिल्ले व्यक्तीन ताचेर दिश्ट घाल्यार ती वांचतली. देखून मैजेन एक पितूळचो सोरोप केलो. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. कीर्तन 102 2 तावन 3 16 तावन 18 आनी 19 तावन 21. श्लोक. सर्वेस्परा म्हजे मागणें आयक आनी म्हजी बोप तुजे मुखार पावोवन दी. सर्वेस्परा म्हजे मागणें आयक आनी म्हजी बोप तुजे मुखार पावूंक दी. म्हज्या आकंताच्या वेळार तुजे मुखामोळ तुली पळयनाका. तुजे कान म्हजे सरशी परती. हांव तुका उलो मारतना वेगी वेगी म्हाका जाप दी. श्लोक. सर्वेस्परा म्हजे मागणें आयक आनी म्हजी बोप तुजे मुखार पावून दी. हेर राष्ट्रां सर्वेस्पर म्हणटात त्या नांवाक भियेतली. पृथ्वीचे सर्व राय तुजे महिमे मुखार कावज येतले. सर्वेस्पर सियोन शहर परत्यान उबारतलो आनी आपले व्हडे महिमेन प्रत्यक्ष जातलो. तेन्ना गत आदार नातल्यांचें प्रार्थन तो आयकतलो आनी ताची विनंती तो बिलकुल तिरस्कार करचो ना. श्लोक. सर्वेस्परा म्हजे मागणें आयक आनी म्हजी बोप तुजे सरशी पावोवन दी. आनी मुखार जनन घेतिल्ल्या परजेन देवाक नांवाडचे खातीर ते मुखले संतते पासत इतलें बरोवन आसूं. कैद्यांचे विळाप आयकूंक, मरणाचे फर्माण जाल्ल्यांक सुटका दिवंक देवान आपल्या महोन्नत पवित्र स्थानतावन सकला दिश्ट घाली. सर्गार पृथ्वीचेर ताणें नदर घाली. श्लोक. सर्वेस्परा म्हजे मागणें आयक आनी म्हजी बोप तुजे सरशी पावोवन दी. उद्गार. सर्वेस्पराक जय जय. बी जावन आसा देवाचें उतर. वंपी तो सुक्रिस्त जाका तो मेळटा, तो सासणाक बाळटा. सर्वेस्पराक जय जय. शुभ वार्ता. सांजुआ प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता अध्याय 8 वळ 21 तावन 30 पर्यंत. जेजू परत्यान तांकां सांगा लागलो, हांव भायर सरून वेतां. तुमी म्हाका सोदतल्यात, पूण तुमच्या पातकांतच तुमी मरतल्यात. हांव वेतां तें तुमच्यान येवंक जावचें ना. हें आयकून जुदेव म्हणूंक लागले. हांव वेतां तें तुमच्यान येवंक जावचें ना म्हणटा तो. तशें जाल्यार हो खंय जीवघात कणकाण घेता काय? जेजून जाप दिली, तुमी ह्या संवसाराचे, हांव सर्गीचो. तुमी ह्या लोकाचे, हांव ह्या लोकाचो न्ही. देखूनच तुमी तुमच्या पातकांत मरतल्यात म्हणून हांवें सांगलें. कित्याक आसा तो हांवूच म्हणून सत मानल्या खरीत तुमी
तुमच्या पातकान मरतल्यात. ताणें ताका म्हणलें, तर तूं कोण? जेजून जाप दिली, तुमचे लागीं हांवें उलोवचें कित्याक? तुमचे विशयांत हांवें सांगचें आनी तुमकां गुन्यांवकार करचें जायतें आसा. तरी म्हाका धाडलेलो तो सतेवंत, आनी जें हांवें ताचे थावन आयकलां तेंच हांव संवसाराक कळीत करतां. तो आपल्या बापा विशांत उलयतलो म्हणून तांकां समजलें ना. देखून जेजून तांकां परत्यान सांगलें, मनशा पुताक तुमी वयर उबारलेल्या वेळार आसा तो हांवूच म्हणून तुमकां समजतलें. म्हजेस्तकी हांव कांयच करिना म्हणून आनी जशें बापान म्हाका सांगलां तशें हांव उलयतां म्हणून तुमकां कळटलें. म्हाका तो एकल्याकच सोडिना, कित्याक ताका मानता तेंच हांव सदांच करतां. तो अशें उलयलो देखून सबार जाण ताका सतमनूंक लागले. देवाचें उतर हें, वाखाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ, जेजूक आनी आमकां वेगळे करता तो दोरो खंयचो? आमचें पातक आनी आमचें अविश्वासीपण. जेन्ना आमी पातकां धरता आमी आमकांच जेजूतावन वेगळे करता. पवित्र सभेचे संदे जावन आसच्या आमकां हो वेगळासार वा हे पागोर शाश्वत न्ही. कित्याक प्राचीत असो संस्कार आपणावचे मुखांतर आमी हे पागोर मोडून जेजू लागीं परत राजी जावयेत आनी नवो संबंद सुरू करयेत. हांगासर आसलेलो फरक जेजूच्या काळजाच्या फारिजेवां आनी आमचे मदलो. आपल्या हंकारा आनी अविश्वासीपणा वरवीं तांणी जेजूक आनी तांचे मदें शाश्वत पागार उबे केल्ले. हांव वेतां तें तुमच्यान येवंक जावचें ना म्हणली जेजूची उतरां हेस पासत. जेजू सरशी वसूंक आमकां जाय खालतेपण आनी पातयेणी. ही दोनी फारिजेवांतय नातली. आमी सर्व पातकी. जेन्ना आमचे अस्कत पातकी सैब आमी खालतेपणान वळखता आनी जेजूच्या बगसण्याचेर पातयेता, आमी जेजू सरशी वसूंक पावता. आमच्या पातकी जिविता वरवीं केदें उंच पागोर बांदूंक जेजूतावन आमी पयस पळोवन गेल्यारय प्राचिताच्या साक्रमेंताद्वारी जेजू आमकां आपणा थंय राजी करूंक आशेता. देखून ह्या प्राचीत काळार आमच्या अंतस्करणाची जडती करया. आमचे अस्कतकाये वरवीं आमी देवातावन पयस राविल्ल्या खातीर ताचे बगसणें मागया. जेजूच्या संगातपणांत जियोंक पेसाडया.